situation in the state of Goa, current situation. Law and order पे म्हणटा न्हू, that has completely collapsed. Whatever may be the reasons, I'll come to that. Law and order and काम करूंक ना. Latest पे law and order म्हळ्यार कितें? Dacoity alone is not law and order. Attempt to murder alone is not law and order. Murder alone is not law and order. हे घडत आसा गोंयांत. Serious problems चालूच आसा. आज कालचे रातची खबर. Olive Ridley turtles is a protected site. It is a cognizable offence. So interfere जावप म्हळ्यार is a cognizable offence. Even without warrant, police can arrest the persons. मोरजी या protected zona भितर अशी बातमी आसा आज. या झोना भितर कोणाचे तरी बीच वेडिंग जालें इन डिफायन्स. म्हणजे तुमची परवाच ना आमकां. आमी डेलिसान येतले, आमकां जाय ते आमी करतले. हे प्रूव करून काल दाखयले. आनी ह्या हायकोर्ट पळय ऑर्डरी बी पास करता न्हू, ताणें चिंतपाक जाय हें कितें आमी फक्त ऑर्डरी पास करता, कोण फॉलो करिना. इट इज शेमफूल की कोण कायद्याक व्हॅल्यूच दिना गोंयांत आजच्या दिसाक. ताका लागून हें लॉ एंड ऑर्डर आमकां अशें आयकुपाक मेळटा. लॉ एंड ऑर्डर जायते लोक म्हणटा कितें लॉ एंड ऑर्डर रे, वॉट इज द मिनींग ऑफ लॉ, वॉट इज द ऑर्डर. हें सोंपेपणी सांगपाक म्हणल्यार आज गोंयांत गुंडाराज जाला. हें इजी कळपाक, सगळे कडेन गुंडाराज जाला. आतां पुलीस, मेन डिपार्टमेंट ऑफ पुलीस, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट असो संबंधीत डिपार्टमेंट म्हणटा तो मॅजिस्ट्रेसी. मॅजिस्ट्रेसी पळय म्हणटा न्हू, डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट, जो कलेक्टर आसा ताका आमी मॅजिस्ट्रेटूय म्हणून जाणा जावपाक जाय. हे फक्त आज पॉलिटिकल पळय डायरेक्शन येता ताचेरच वागता. तुमकां खरें सांगता हांव, म्हाका हांव असो तुमचे मुखार उलयल्या उपरांत न्ही बरेचशे बरे गव्हर्मेंट ऑफिसर, बरे गव्हर्मेंट स्टाफ केन्ना कॉमेंट धाडटा, प्रायवेट कॉमेंट धाडटा. थोडे आयडेंटिफाय जायना जावपाक वाया मिडिया काडून धाडटा. जस्ट आय विल रीड आउट टू यू just a very important अशी मेसेज. पळय तो कितें म्हणटा पळय, गुड इवनिंग सर. हें कळपाक बरें. I had the opportunity to watch you speaking on TV and I wish to place on record my sincere appreciation for the clarity and truthfulness with which you address the prevailing systemic issue. म्हाका praise केला. Your observations about policing were both factual and profoundly insightful. Many of us are delighted that you represent a hope in the bleak scenario that we are in. Government athle manis. With due respect, I wish to submit that the situation within the government, and that includes the police force which we are in, has deteriorated considerably due to excessive political interference and compromised administrative autonomy. In my considered view, nearly 90% of the force operates under direct or indirect political influence, thereby eroding the sanctity of independent and impartial policing. The remaining 10% are relegated to inconsequential postings. That's important. Now again, I am blackout karta. Officers such as and others have regrettably contributed to the institutional degradation of the department. When told to bend, they crop. Okay, anik asa time wetlo. So anga compromise झालो आसा. As dividing line between the political establishment आताचो आणि administrative establishment ही dividing line गेली ना. ती तो बांद पळय आसता न्हू, तो गेलो. आज आमच्याकडे असे ऑफिसर ना, हांकां एक आरसो दाखोवपाचें. कायदो कितें म्हणटा आनी कायद्यान कशें वागपाक जाय ते दीस गेले. आपलें सादोवपाक सोदता सगळे ऑफिसर. चीफ सेक्रेटरी येता ते जागे सोदूंक भोंवता. डीजी पुलीस येता ते लोकांची घरां मोडपाक भोंवता. आनी ताका लागून हो डावन द रँक्स हो फोर्स पळय आसा, हो एक्चुअली प्रोफेशनल फोर्स. तांकां ट्रेनिंग आसता. हे अशें वागपाक ट्रेनिंग नासता तांकां सारकें काम करपाचेंच ट्रेनिंग आसता. पूण जेन्ना ते आपले फील्ड ड्युटीक बसता, ह्या इंटरफियरन्साक लागून ते आपली ड्युटी विसरतात आनी सगळे कडेन आमकां हे डेकॉयटी, मर्डर्स, अटेम्प्ट टू मर्डर्स आनी कितें म्हणटा तें सगळें पळोवपाक मेळटा. देर इज नथींग लेफ्ट. सो दीस वील गेट इवन वर्स. सो माय अपील, तुम्ही आता प्रश्न विचारला म्हणून परतो सांगता, माय अपील टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा हू इज ऑल्सो होल्डिंग द होम डिपार्टमेंट, मातशें इंट्रोस्पेक्शन चालू करा. तुमच्या ते मिनिस्टरांक इंटरफियरन्स करता तांकां मातशें बंद करा. एक तरी कितें सुदारणा येवं दी, कितें तरी एक लेवल येवं दी, नाजाल्यार आनीक बिगडटलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.